मोगाच्या भाव बिन्यानो, आज सगळे मनशाकुळाचे जिवीत विरोधभासांत बुडून गेला। मनशाच्या जिवितांत घुसपा गोंधळ उपसला। मनशाच्या जिवितांत काळोखाची मोडां उपसलात। खंय जिवीत आसा थंय मरण आसा, खंय कुशालकाय आसा खंय दूख आसा, खंय भलायकी आसा थंय पिडा आसा। आनी ह्या दिसांनी आमच्या न्यूज चॅनलांनी आमी पळयल्यार थंयसर एकच न्यूज आमकां आयकूंक मेळटा, कोरोना। आनी ह्या वरवीं आमी सगळे कंगाल जावन भिरांतीन बुडलां। म्हजो फुडार कितें, म्हज्या जिविताची दिशा कितें, हांव जिवंत आसतलों, हांव मुंदरून म्हजें जिवीत संवसारांत वेतलो म्हणलें हर एकल्याक एक सवालच जावन उरला। आनी ह्या सवाला मदें आमकां इसायाचो ग्रंथ अध्याय 40:3 एकांत आमी वाचता, भिये नाका, हांव तुजे सांगत आसा। जर आमचे संगे जेजू आसा, जर आमचे संगे देव आसा, आमकां कसलीच भिरांत ना। जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार जेन्ना दोणीचेर आपोस्तल दर्यांत पैण करता आसतना थंयसर उदक येवन सर कंगाल जातात आनी ते धैर्यान जेजूचेर आपलो भावार्थ उसारतात आनी जेजू सगळें थंड करता। आमकां भावार्थ आसल्यार, आमकां जेजूचेर पातिणी आसल्यार खंयच्याय कश्टांचेर, खंयच्याय पिडेचेर आमी सयत व्हरूंक सादी जाता। आनी हांगासर एक ल्हानशें निदर्शन हांव तुमच्या मुखार दवरतां। एका कुटुंबांत एक ल्हान भुरगो आसलो आनी ह्या भुरग्याक काळजाची पिडा आसली आनी ह्या काळजाच्या पिडे खातीर ह्या भुरग्याक ऑपरेशन करूंक जाय आसलें। आनी ह्या ऑपरेशनाची खबर आयकून आवय बापूय सगळींच कंगाल जातात, ती रडतात, दुखेस जातात आनी भुरग्याक वचून ती म्हणटात, पुता तुका ऑपरेशन करूंक जाय, देखून तूं भिये नाका, हो डॉक्टर तुका बऱ्या भशेन ऑपरेशन करतलो। आनी हो भुरगो धैर्यान म्हणटा, डॉक्टराक व्हडलो डॉक्टर म्हजे सांगात आसा, जेजू क्रिस्त आसा आनी हो जावन आसा व्हरतो डॉक्टर आनी तो म्हजेर ऑपरेशन करतलो, तो म्हाका भलायकी दितलो। ल्हान भुरगो पूण भुरग्याचो भावार्थ घोड जावन आसा। देखून आज आमच्या जिवितांत असल्या ह्या संदिग्ध परिस्थितींत असलोच भावार्थ आमकां जेजूचेर आसूंक जाय। आनी आमी वाचता उपदेशकांचे पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 आनी मुखार, हर एकाकी वेळ आसा, बरो वेळ आसा, वायट वेळ आसा, एक फावटी पिडा आसा आनी एक फावटी बरी भलायकी आसा, एक फावटी संतोष आसता आनी एक फावटी दूख आसता। म्हणटा आसतना वेळ सदांच तसोच आसना, वेळ पाशार जाता। देखून आमी धैर्यान देवाचेर पातयेन जेवंक प्रयत्न करूंक जाय। आनी आमी पळयता जेजूचें जिवीत आनी विशेश रितीन पोरण्या सोल्ल्यांत जायती खरगां येयल्ली आनी देवान तांकां सर खरगांत आमी राखलें। नव्या साल्यांत आमी पळयता जायते पिडा वा जायते पिडेस्त आसले, जेजूक तांणी बोव मारले भावार्थान आनी जेजून तांकां गूण केलें। तर ह्या कोरोना पिडेच्या संदिग्ध कश्टांत सगळे मनशाक आनी विशेष रितीन आमी आसता आसतना आमचे मुखार 3 एक संगत्यो वा सवयो दवरच्याक आमी प्रयत्न करया। पयलें देवाचें उतर आमी वाचया। ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा, सगळे आमी कुटुंबांत आसा, भोवशा आमच्या कुटुंबांनी बायबल आसा, सगळो बायबल आमी वाचूंक ना जावंक पुरो, पूण ह्या वेळार आमी बायबल वाचा आनी देवाचें उतर आमच्या ह्या कश्टांत, आमच्या समस्यांत, आमच्या ह्या पिडेंत आमकां परिहार दितले। दुसरें, आमी कुटुंबाचो तेर्स मजबूत करया। ह्या दिसांनी जावं ती फाटल्या वर्सांनी संवसार सगळो इतलो बिजी जाला, एकामेकाक वेळच ना जाला। आनी ह्या वरवीं बापूय घरांत आसल्यार भोवशा आवय आसना, कित्याक वावरा वरवीं आनी सगळें कुटुंब सांगाता मागणें करूंक भोवशा आमकां अवकाश नासलो। आनी ह्या पिडे वरवीं देवान आमकां सांगाता हाडला, कुटुंबांत सगळे सांगाता आमी आसा, देखून आमच्या कुटुंबाचो तेर्स आमी मजबूत वा बळादीक करया। आनी तिसरें, पेल्याचो खंत हुस्को आमी जाणा जाय। भोवशा आमच्या कामाच्या तफावता वरवीं आमी आमच्या बागलार कोण आसा, आमच्या शेजारी कोण आसा, तांकां भेट करूंक आमकां वेळ नासलो, पूण आज ह्या लॉकडावना वरवीं, ह्या पिडे वरवीं, ह्या कोरोना वरवीं आमी घरांत आसूं आनी एकामेका विशयान जाणा जावंक, समजूंक, तांकां भेट करूंक आमकां आस्पद आसा। देखून तांच्या गरजांत आमी पावया। तर ह्या कोरोना पिडे वेळार धैर्य सांडचें नाका, जेजू क्रिस्ताराचेर आमचो भावार्थ अखंड दवरया आनी खंडीत जावन ही खर्ग तो पयस करतलो आनी मनशा कुळांत एक भलायकी, शांती, समाधान तो स्थापन करतलो। तो क्रिस्त आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन।